Buddha Kitlomo faristamso Amci sangidisra rata Amka sabat selita Taci bagarko asa Sepuprit mokortolo Taso sanggatam kadita Wando daibi mokasu Tacis bagarko asa Sepuprit mokortolo Taso sanggatam kandita Do Devi mogaso Katu taji ke divorti Moti sodoryoto Vecikat mea potlundarta Apल्या रक्ताना नैता Bhakdita tanka voso Kurbe shelyane kaita Ample rătmastanca cavo Tance tăi to exalta Bhakdita tanca voso Kurbe shelyane kaita Aple rătmastanca cavo Tance tăi to exalta Mogarishta Somyan Jesu Săsnătau mocărtelea Mantau sai batu Ducătuso Sărpăcărtau namaskar Satu amsoisya sasna Chin isaskabari Nirmi amin pukrunoso Rudro paki sargistai मोगाळ भवन आणि बहिणीनो दुलोब जेसू मोगाळ उदार कितलो मोवाळ इश्ट आमचो म्हणून ताका आमी उलो मारले मोगाळ इश्ट सोमी जेसू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच आजार आसा त्या सोमया मुखार त्या सोमया संगी आमी आसाव दीस रात आमच्या संगता तो रावता आमचे जिवीत सांभाळणं सोलोन व्हरता आणि प्रत्येक जण फाटल्या सगळ्या हप्त्यांत आमची ताणें जतन घेतल्या आमकां ताणें राखलां सांभाळलां हर एक घडी आमच्या बगलेक रावून आमच्या सांगाता तो समकाला वायटा विघ्ना अवघडांतले पिडे शिडेंतले ह्या सुमयान आमकां निवारलां आणि असल्या देवा मुखार असल्या सोमया मुखार आमी सरपडल्या तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो भोव पवित्र साक्रामेंतांत परत ह्या सोमयाचे हाजरपण आमी ओळखून घेवया एक घडीभर आमचे तकले आमी बागावया
त्या सोमया मुखार आमी खालते जावया, त्या सोमयाक आमचो मान आमचो नामान आमी भेटोवया, त्या सोमयाक आमी आराधन करया, त्या सोमयाची काळज जावन आमी स्तुती करया. आमच्या काळजा मनाचो उपकारी मनाचो तो मान त्या सोमयाक आमी भेटोवया. कित्याक एक मोगाळ इश्ट जावन आमच्या संगत रावता, मोगान आमकां उलो मारता, आमचो मोग करता, आमकां हर एकल्यागे वळखता, आमच्या नांवान आमकां सांबाळता, आमचें जिवीत चलोवन व्हरता. तसल्या सोमया मुखार आमी आसा. त्या सोमयाक एक घडी भर आमी नमान करया. मोगळा जेसू, परत आमकां तुवें सांगात हाडलाय वो थोडो वेळ तुज्या सांगाता करसूच्याक. पयल्यान पयलें मोगळा जेसू, आमी तुका आराधन करता, आमी तुका नमान करता, आमी तुका स्तुती करता. ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत तुजें हजरपण आमी वळखून घेता. तुका आमी दिन वाचता, तुका आमच्या काळजा मनाचो मान आमी अर्पिता, आमी भेटयता. सोमया जेसू, फाटल्या सगळ्या हप्त्यांत आमचे संगीत रावलाय, आमच्या संगाता तो समकालाय. आमकां हर एकल्याकी, आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांक तुवें सांबाळलाय. त्या खातीर आज आमी तुका दिन वाचता, तुजो उपकार आमी आठयता. परत मोगळा जेसू, हो थोडो वेळ आमी तुजे संगी करसितना आमचे सांगाता राव सोमया, आमचे सांगाता तो राव सोमया. आमकां हर एकल्याकी आपोड सोमया, आमकां हर एकल्याकी तूं अभिषेक सोमया. प्रत्येक जावन मोगळा जेसू, हांगासर तुजे मुखार सरपडलेल्या ह्या भावा भयणीक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. तशेंच हर एका घरांनी टीव्ही मुखांत्र वा युट्यूबा मुखांत्र ह्या आराधनान वांटेली जावच्या गांवांतल्या परगांवांतल्या सक्कड भाव भयणीक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. सोमया जेसू, तशेंच आमच्या वॉट्सअप ग्रुपा मारिफात आपणाची मागणी त्या सवा दान दिल्या त्या सक्कड भाव भयणीक ह्या आराधनेच्या सुरवेर तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. सोमया, सोमया जेसू, ह्या भावा भयणीक तुजेर पातयेनी आसा, तुजेर भावार्थ आसा. तूं एकलो मात्र खरो देव सोडवणदार म्हणली ते वळखून घेता सोमया. आनी त्या देखून तुजे कडेन तांची विनवणी, तांची मागणी ते सवा ती अर्पण आसा. सोमया, ह्या सक्कड भावंडांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. ह्या आराधनांत ती भागीदार जाताना, तुजे कडेन मागताना, तुजे कडेन विनंती करताना सोमया तांकां आपोड, सोमया तांकां आपोड. तुज्या कुरपेचो शिवर तांच्या कुडींत वाळोवन दी सोमया. बरी भलायकी बरेपण तांकां दी सोमया. तांच्या कुटुंबाक तूं राख आनी सांबाळ सोमया. तांच्या कुटुंबांनी कितें उणें पडलां त्या घडये तूं सोमया भरती कर दी सोमया. राव सोमया आमचे संगी, राव सोमया आमचे संगी. तूं आमचे संगी आसल्यार आमकां कांय उणें ना सोमया, आमकां कसलेंच बेभिरांत ना सोमया. आमचे संगी तूं राव सोमया, आमचे संगी तूं राव सोमया. तुका जावं मान आनी आराधन, तुका जावं स्तुती आनी ओगळाप, तुका जावं नमान आनी प्रणिपात. सोमया जेसू, आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, ज्यो प्रवादी ताच्या पुस्तकान अध्याय 9 वाक्य 2 तावन आमी वाचलें जाल्यार ज्यो प्रवादी म्हणटा ताची जबाब, दुसरी जबाब आमी थंयसर आयकता, वाचता. आपूण नितीवान म्हूण दाखोवंक मनशाच्यान कशें जायत, तो देवा कडेन विवाद करूंक सोदी जाल्यार ताच्या हजारांतल्या एका प्रस्नाक लागून ताच्यान जाप दिवंक लावचें ना. देव गिन्यानान सर्व जाणार, पदवेन सर्व बळिश्ट, ताका विरोध करून कोण शाबीत उरला. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमच्या ही दिसपट्या जिवितांत देवाच्या आजारांतल्या एका सवालाक समेत आमच्यान जबाब दिवंक जावचें ना. कित्याक देव गिन्यानान सर्व जाणार,
पदवेन सर्व बळिश्ट आणि या देवाक विरोध करण या देवा विरोध वचून कोण शाबीत उरला कित्याक सत्यवंत देव आमचो बोळवंत देव आमचो आमचे मुखार आसा असलो बळिश्ट देव आमचे जिवीत चलोवन वचो सर्व जाणार त्या देखून किर्तन 9:3 वाक्य 1 म्हणटा सर्वेस्वर राई वैभवान तो नेसला सर्वेस्वर नेसला पदवेचो खमार पट्टो ताणे बांधला संसार तुवें थीर केलाय तो केदींच आलसो ना न्हय उबारतात सर्वेस्वरा न्हय आपलो आवाज उबारतात न्हय आपलो गरज उबारतात उंच सरकार आसा तो सर्वेस्वर उदका राशीच्या आवाजा प्रास बळिश्ट दर्यांच्या लारा प्रास बळिश्ट या पृथ्वीचेर दर्यांत लारा उडतात उसांबळ जातात कठीण आवाज करतात पूण सर्वेस्वराच्या सत्य मुखार तें कितेंच न्हय त्या देखून सर्वेस्वराचो आवाज तो बळिश्ट दर्यांच्या लारां प्रास बळिश्ट म्हणटा किर्तनगार आनी त्या देखून आमी पळयता आमी वाचता नव्या सोल्ल्यान त्या दर्यांत वारें वादळ उठल्या वेळार सुमयान म्हणली उतरां चुप राव तणजा चुप राव तणजा तक्षणा तो दर्यो शांत जाता वारें वादळ शांत जाता लारां शांत जातात कित्याक सक्तेन वैभवान भरलेलो तो सर्वेस्वर आमच्या मुखार आसा आमचो देव त्या देखून जफानिया प्रवादी अध्याय 3 वाक्य 17 म्हणटा सर्वेस्वर तुजो देव तुझे मोदे आसा जैत दितलो जुजारी तो सर्वेस्वर देव तुझे मोदे आसा जैत दिता तो जुजारी आमचे सांगाता आसा तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो ह्या बळिश्ट देवा मुखार कोणूच रावंक साध्य ना ह्या बळिश्ट देवा मुखार आमकां अन्याय वायट करूंक कोणाच्यांनी साध्य ना कित्याक आमची पातेनी आमचे बोळ आमची सकत वो बळिश्ट देव जावन आसा सर्व जाणार सर्व देण्यावंत देव आमचो बळिश्ट जावन आसा ताचे मुखार आमी आसा तर त्या सुमयाचे आजारपण असल्या बळिश्ट बळवंत देवाचे आजारपण आमी बघता आसतना त्या देवाक आमी नमान करया त्या देवाची स्तुती आमी करया या देवा सांगता आसतना जपानिया प्रवादी तेंच म्हणटा वो बळिश्ट देव आमचे मदें आसा आमच्या संगत आसा तो देव आमच्या संगत आसतना आमच्या कुडींत आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत कितलो संतोष कितलें धाडसपण कितलें बरेपण कितलीं आशिर्वादां कित्याक आमचो देव बळिश्ट देव आमचे मदें आसा आमचे संगत आसा त्या देवा सांगता आमकां संतोष तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्या सुमयाचें आजारपण बघताना तो सुमी आमच्या जिवितांत आसतना आमकां संतोष म्हणलें ओळखून घेवया आनी त्या सुमयाची स्तुती करून त्या सुमयाक नमान करून गवया गीत एंता आनंदा हें गीत आमी गवया आनी त्या मरी पात सुमयाची स्तुती आमी करया एंता आनंद नन्नेसु ಜೊತೆಗಿರಲು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲು आमचे संगत सुमी आसतना आमकां संतोष समाधान तर त्या सुमयाक आमच्या काळजा मनांत हांव देवदूता सांगता मेळोवन त्या सुमयाची स्तुती करया त्या सुमयाक आमी नमान करया आमच्या थोडी आमी पेटया आमच्या काळजा मनांत हांव त्या सुमयाक आमी आराधन करया त्या सुमयाची सकत बळवून सकत आमी ओळखून घेवया आनी ताका आमी समर्पण करया आनी त्या सुमयाक आमी नमान करया सुमयाक आमी नमान करया सुमयाक आमी आराधन करया ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿವೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿವೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲು ಎಂತ ಆನಂದ ನನ್ನೇಸು
ಯೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನ ಯೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಆತ್ಮವ ತುಂಬಿರುವೆ ನೀ ನನ್ನ ಮನದಿ ನಾನೇಕೆ ನಲಿಯದಿರಲಿ ಆತ್ಮವ ತುಂಬಿರುವೆ ನೀ ನನ್ನ ಮನದಿ ನಾನೇಕೆ ನಲಿಯದಿರಲಿ ಯಾರಡ್ಡ ಬಂದರು ಯಾರೇನ ಅಂದರು ನಾ ಕೊಡುವೆ ನಿನ್ನೊಂದೇ ಯಾರಡ್ಡ ಬಂದರು ಯಾರೇನ ಅಂದರು ನಾ ಕೊಡುವೆ ನಿನ್ನೊಂದೇ ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನ ಯೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನ ಯೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು देवदूता सांगता या सोमयाक आमी आराधन करया वयर देवदूत त्या सोमयाच्या हजारपणात सोमयाची निरंतर स्तुती गायतात तर आमी हांगा ह्या संवसारी ताची रचना आमकां बसो देव आमच्या मुखार आसा त्या देवाक त्या देवदूता सांगता सगळ्या सश्टे संगी मेळया त्या सोमयाची स्तुती आमी करया त्या सोमया मुखार आमी नाचोन आसोन त्या सोमयाची स्तुती आमी करया ದೇವದೂತರನ್ನು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಕಳಿಸಿನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಣಿಯುವೆವು ದೇವದೂತರನ್ನು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಕಳಿಸಿನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಣಿಯುವೆವು ಅವರೊಡನೆ ಸೇರಿನ ಗುಡುಗಿನಂತೆ ನಿನ್ನ ಹೊಗಳಿ ಆಡುವೆವು ಅವರೊಡನೆ ಸೇರಿನ ಗುಡುಗಿನಂತೆ ನಿನ್ನ ಹೊಗಳಿ ಆಡುವೆವು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನ ಯೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನ ಯೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿಯೋಣಲಿವೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿಯೋಣಲಿವೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿಯಿರಲು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನ ಯೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನ ಯೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು Alleluia, 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुमयांचेच तुका आमी आराधन करता तुका आमी नमान करता सुमयांचेच तू आमचो बलिश्ट देव आमचो बलिश्ट देव आमी वळखून घेता तुज्या हजरपण ह्या घडी आमी बघता सुमया आमच्या संगता तू आसाय आमचो बलिश्ट देव जावन आमच्या संगत आसाय आमकां रचनाक तू चलोवन वचो देव सोमया आमकां रचना चलोवन वचो देव सोमया तुका जावं मान सोमया तुका जावं आराधन सोमया तुका जावं स्तुती सोमया ह्या सगळ्या संवसारात तुजी नदर घाल सोमया तू ह्या सगळ्या संवसारात तुजी नदर घाल सोमया हर एका व्यक्तीक हर एका मनशा आपो सोमया प्रत्येक जावन ही मारेकार बेडा कोरोना बेडा सगळ्या संवसारार विस्तारान आसा ह्या पिडेत हांव सुटका दी सोमया ही बिडा पयस कर सोमया ह्या पिडेत हांव पिडेक वखदां सोदून काडून जावचे ते प्रयत्न सफळ कर सोमया आशीर्वादीत कर सोमया आशीर्वादीत कर सोमया सगळो संवसार आशीर्वादीत कर सोमया तुज्या कृपेन भर सोमया तुज्या सत्तेन भर सोमया तू बलिश्ट देव सोमया तू बलिश्ट देव सोमया तुका जावं मान आनी आराधना तुका जावं स्तुती तुका जावं वगळाव सोमया तुका जावं वगळाव सोमया तुका जावं मान आनी वगळाव सोमया आतां आनी सदां सर्वदा आमेन Praise the Lord. Praise the Praise Lord. the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
तुवें रूप दिले तुझ्या सारक्या मनशाक रचले तुझी तेंपलां जावं निर्मिले मोगांची आपयले ये पवित्र आत्म्या दैविक देणी तुला दैविक देणी तुला ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भावन आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा प्रत्येक जावन आयचो पवित्र दीस आमी मिसा गेल्ल्या जाल्यार आमी आज नियाळ केल्लें देवाचें उतार आमकां सांगता. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या वाक्याचेर, ह्या उतरांचेर आमी थोडो वेळ ह्या आराधना वेळी आमी नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या सक्तेन आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी तुजो करताय तशें तुज्या पेल्याचो मोग कर. तें देखून तूं सांजुवान बरयलें पयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 7 म्हणटा, मोगाच्यानो आमी एकामेकाचो मोग करया कित्याक मोग देवातावन येता. एकामेकाचो मोग करया कित्याक मोग देवातावन येता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, मोग जावन आसा देव वा देव जावन आसा मोग. ते देखून तो जुआंवच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्य 16 म्हणटा, देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगांत जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगांत जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देव जावन आसा मोग. सगळो मोगान भरलेलो तो देव जावन आसा. ते देखून किर्तन 130 वाक्य 20 म्हणटा, सर्गीच्या देवाक अर्घ दिया कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता वा ससनाक बालता. देव जावन आसा मोग आनी ह्या देवाचो मोग तो ससनाक बालता तसलो मोग आनी तसलो मोग आमी अरियेकल्यांनी अनुभव करीत. त्या देखून सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. आतां देवाचो मोग करी जाय जाल्यार देवाचो मोग पयलें साका जाय, देवाचो मोग पयलें अनुभव करी जाय आनी तो वळ मात्र त्या देवाचो मोग करयेत आनी तो वळ मात्र म्हज्या भावा भयणीचो मोग आमी करयेत. जर तर देवाचो मोग हांवें साकोना तर हांवें त्या देवाचो मोग कशें हांवें करचो. एकामेका थंय देवाक कशें पळोवन एकामेका थंय त्या भावा भयणी थंय कशें तांचो मोग करून देवाचो मोग करचें. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, मस्तबटी आमी पळयलां कुटुंबांत आनी प्रत्येक जण मोरनाक गेल्ल्या वेळार, अवचित मोरना जाल्ल्या वेळार ती बोब, ते रडणें रुदान आनी प्रत्येक जावन ती उतरां आमी आयकलें जावं पुरो, कित्याक म्हाका सोडून गेलोय, कित्याक आमकां सोडून गेली. जर तर एक व्यक्ती तशें म्हणटा जाल्यार त्या व्यक्तीन जावं ती आवय, जावं ती बापय, जावं तो पूत वा धूव, तांचो मोग साकला, मोग अनुभव केला आनी त्या मोगा विणे हांव रावोंक जियेना, हांव रावोंक साध्य ना, जियोंक साध्य ना आनी त्या देखून म्हणटा कित्याक सोडून येताय, कित्याक म्हजे तान पयस वेताय. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या दिसपट्या जिवितांत देवाचो मोग आमी अनुभव केला गे, देवाचो मोग आमी साकला गे.
देवा विने सबारपणे आमी जियेता देवाची उड आसतना देवाची खबर आमच्या जिवितांत आसना थोडेपणी आमी आसल्यांत संपूर्ण देव जाय गे जर तर तशें आसा जाल्यार देवाचो मोग आमी साकोना म्हण जालें जर तर देवाचो मोग आमी साकला जाल्यार देवाच्या मोगांत हांव आमी पयस रावंक साध्य आसा गे मोगाचें न्हू त्या मोगांत हांव आमी पयस रावंक साध्य आसा गे त्या देखून तो देवाचो मोग आमी साकचो देवाचो मोग अनुभव करचें गरजेचें आनी देवाचो मोग आमकां उगडापें करूंक ह्या संवसाराक आयिल्लो जेजू क्रिस्त त्या देखून तो सुवांव सुवांजेल अध्याय 3 वाक्य 16 म्हणटा देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताचे एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो देवाचो मोग मनशा कुळाक उगडापें करूंक देवाचो मोग साकल्ल्या त्या पुताक देव ह्या संवसाराक धाडटा आनी जेजू देवाचो मोग आमकां अरियेकल्याक उगडापो करता आनी देवाचो मोग कितें तें आमकां उगडापें आमकां शिकयता समजयता त्या देवाच्या मोगांत रावंक त्या देवाच्या मोगांत जियोंक आमकां आपोवणें दिता आनी ह्या संवसाराक येवन देवाचो मोग आमकां उगडापाक केल्लो जेजू देवाच्या मोगाची गुंडाय कितली ती रुदाय कितली ती उबाराय कितली तें उगडापें करूंक निमाणें ताचो जीवत दिता आनी प्रत्येक जावन ताचें रगत आमचे खातीर वारयता आनी त्या मारीफात ताचो मोग ताचें तें रगत आमच्या मोगान भरलां आनी तो मोग आमचें तें कितलो गे म्हणलें उगडापें करता तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्या देखून तो सांपावलो एफेसकारांक बरोवन अध्याय 2 वाक्य 4 ते 5 म्हणटा पूण अपार काकुळतेन भरलेल्या देवान आमचो ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पासत पातका वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्तासोवें पुना जिवान केली देवाक इतलो मोग आसलो त्या मोगाचें रूप जावन पुताक धाडलें आनी त्या पुतान ताच्या रक्ता वरवीं आमकां पातकांतलें नितळ केलां ताच्या रक्ता मारीफात आमकां धुवन नितळ केलां कित्याक देवाक आमचो तितलो मोग आसलो त्या देखून तो किर्तन 86 वाक्य 15 म्हणटा पूण तूं सोम्या दयाळ आनी काकोल दिसो देव तूं सोंसणीक मोगान आनी विश्वासपणान भरलोलो देव तो त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमचो देव तो मोगाळ देव मोगान भरलोलो देव तो जावन आसा मोग आनी तो आमी अरियेकल्यांनी साका जाय जाल्लो त्या देखून किर्तन 63 वाक्य 3 म्हणटा तुजो मोग जिवाप्रास चड मोला दे म्हजें वोंट तुजी स्तुती करता तुजो मोग जिवाप्रास चड मोला देक मोगाळ भवन आनी भयणीनो एक घडीभर आमच्या दोळ्यांनी धांपिया देवाच्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो जेजूचो मोग आमी साकला आमी अनुभव केला आनी जेजूच्या मोगा मारीफात देवाचो मोग कितलो वर्तो कितलो गुंड कितलो रुंद ते आमच्या जिवितांत आमी अनुभव केला जेजूच्या मोगा मारीफात जेजून आमचो इतलो मोग केलो त्या कुर्साक वेंग मारली आमचे खातीर तें रगत ताणें वारयलें आनी प्रत्येक जावन आमी आयकलें 7 फावटी आमच्या जेजून त्या मोगा खातीर ताचें रगत आमचे खातीर वारयलें आनी तो जेजू क्रिस्त देवाच्या मोगाचो रूप आमचे मुखार आसा आमच्या सांगात आसा देवाचो मोग ताणें साकल्लो त्या देवाच्या मोगाक ताणें साक्ष दिल्या आमकांय देवाचो मोग तो उगडाप केला त्या देखून जेजून म्हणलें म्हज्या शिवाय कोणाचें न्ही बापासोशी वा देवासोशी वचूंक साध्य ना देवा थंय वचूंक देवाचो मोग साका जाय जाल्यार आमी जेजूचो मोग साका जाय जेजूचो मोग आमी अनुभव करी जाय ताणें आमचो केल्लो तो मोग त्या मोगा खातीर ताणें केल्लें समर्पण हें आमच्या जिवितान आमी साकोंक जाय प्रत्येक जावन आमकां आमच्या पातकांतलें धुवन नितळ करून ताणें वारयल्लें तें रगत त्या मोगाचें संकेत तें रगत जावन आसा तें आमी नियाळ करूंक जाय तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो एक घडी भर त्या सोम्याचो मोग आमी साकया त्या मारीफात देवाचो मोग एक घडी भर आमी अनुभव करया त्या मोगात हांव आमकां पयस करूंक खंयची सकत कोणूच सकाना त्या देखून सांपावलून बरोवन म्हणलें त्या देवाच्या मोगात हांव आमकां कोण विंगड करूंक सकात मोर्न वा
आनी कितें पाताक आनी कितें देवाच्या मोगात हांव आमकां कितें विंगड करूंक शकता. बिलकुल देवाच्या मोगात हांव खंयचेय आमकां विंगड करूंक पयस करूंक शकना. कित्याक सोमयान आमकां पातकांतलें धुवन नितळ केलां, वायटांतलें धुवन नितळ केलां, मोरणांतलें जैतवंत केलां आनी त्या मारीफात तो मोग आमकां साकूंक अनुभव करूंक दिला. तर मोगाच्या भावांनी भयणी, तसो सोमी आमच्या मुखार आसा. आमचो मोग करता. एक घडी बरो त्या मोगाक आमी स्पंदन जावया. तो मोग म्हज्या आनी तुजे खातीर वारयल्लो तो मोग एक घडी भर आमी साकया मोगाच्या न्हू. आमच्या जिवितांत खंयची संगत त्या मोगात हांव आमकां मेकळें करूंक शकना. मोगाच्या न्हू मेकळें करूंक बिलकुल शकना. त्या देखून तो मोग आमी साकया. त्या मोगाचो एक घडी भर आमी अनुभव करया मोगाच्या न्हू. तो जेजूचो मोग तो पवित्र मोग जावन आसा. जेजूचो मोग तो नितळ मोग जावन आसा. जेजूचो मोग तो मोलादीक मोग जावन आसा. जेजूचो मोग तो जिवी दिवचो मोग जावन आसा. एका इश्टा पासो जीव दिवच्या परास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हणून म्हणलें सोमयान. आनी तो मोग आमचो ताणें केला. आमचे खातीर ताणें जिवीत दिला. आमचे खातीर ताणें रगत वारयलां. त्या देखून तो इसाया प्रवादी अध्याय 50:4 म्हणटा, पर्वत आपलें स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर आलोंक लागतीत, पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना. म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना. वय मोगाच्या भावा आनी भयणी, विश्वासी मोग केदींच आमकां सांडचो ना. आनी तसलो मोग त्या सोमयाचो. सोमयान तसलो मोग म्हजो आनी तुजो केला. तर त्या सोमयाचो मोग आमी साकया. त्या सोमयाच्या मोगांत आमी रावया. आनी सोमयाक आमी म्हणया, सोमया आमचे संगी राव. तुजो मोग आमकां दी. तुज्या मोगांत आमकां सांबाळ. त्या मोगांत हांव पयस करूंक आमकां सोन्नाका म्हूण त्या सोमया कडेन आमी मागया. आनी सोमयाच्या मोगाचें वर्णन करून आमी गावया गीत जेजूचो मोग. जिजूचो मोग पवित्र मोग, जिणिताची सावन आसा मोग. जिजूचो मोग पवित्र मोग, जिणिताची सावन आसा मोग. बेतलेयान मोग, नजरेतान मोग, कुर्सार मोग, सगळ्यांनी मोग, सदांच बाळसो मोग, सदांच बाळसो मोग. वय मोगाच्या भावा आनी भयणी, सदांच बाळताचो मोग तो जेजूचो मोग तो आमचो हरी एकल्याचो हरी एक घडी करचो तो मोग. जेजू मोग म्हळ्यार जेजू आज आमच्या मोगार आसा. मोगाचें प्रतिरूप. तर आमकां त्या मोगान बरमन त्या सोमया कडेन आमी मागया. सर मोगा प्रास बोलवोंत मोगतासो, सर मोगा प्रास मोवाळ मोगतासो, सर मोगा प्रास बोलवोंत मोगतासो, सर मोगा प्रास मोवाळ मोगतासो, सर पोतवेदा सर काकुलदा, सर पोतवेदा सर काकुलदा, Eucharistan melso somiaso mo, Eucharistan melso somiaso mo, Jesus so mo, povit mo, Chinitaci sauna sa mo.
मोगाच्यान ह्या संवसारांतली खंयची वस्त वा कोणूच मनीस आमकां दिवंक सकनातलो तो मोग सोमयाचो मोग तो. जर तो मोग आमी अनुभव करता आमी खरेंच भागी. त्या मोगाचें प्रतिरूप जेजू आमच्या मुखार आसा. तसो मोग आमी साखया, तसो मोग आमी अनुभव करया. म्हजो आनी तुजो तो मोग करता. म्हाका आनी तुका तुज्या आनी म्हज्या नांवान वळखता. अपूर्वसो मोग तो, मोलादीक मोग तो, सोमयाचो मोग तो. पर्वता प्रास सळवून सुमोगतासो, सागोरा प्रास खडगुंड मोगतासो. पर्वता प्रास सळवून सुमोगतासो, सागोरा प्रास सळगुंड मोगतासो. बिरमोतीसो बोक्साण्यासो, बिरमोतीसो बोक्साण्यासो. कुमसारांतो मेळसो सोमयाचो मोग, कुमसारांतो मेळसो सोमयाचो मोग. जेजूचो मोग पवित्र मोग, जिविताची जावन आसा मोग. बेलया मोग, नजरेता मोग, पुरसार मोग, सगळ्यांनी मोग. सदांच बाळसो मोग, सदांच बाळसो मोग. मोगाल भावन आनी भयणीनो, केदो व्हरतो मोग तो, बळिश्ट मोग तो आमच्या सोमयाचो. आनी त्या देखून तो उपादेश म्हणटा, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या सक्तीन, सगळ्या तुज्या काळजान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. द्वितीनियम पुस्तक अध्याय 6 वाक्य 4 म्हणटा, आयक इस्रायला, सर्वेस्पर, सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तीन सर्वस्व तुज्या देवाचो मोग कर. सर्वस्व जावन आसच्या तुज्या देवाचो मोग कर. तशेंच द्वितीनियम अध्याय 7 वाक्य 9 म्हणटा, सर्वेस्पर देव खरोच देव म्हूण ओळखून घे. तो विश्वासी देव. ताचो मोग करतेल्यांक आनी ताचे उपादेश पाळतेल्यांक तांच्या हजार पिळग्या पर्यंत आपलो धीर मोग दाखयता आनी आपलो सल्लो सांबाळता. त्या देखून पळया, कोण पळय देवाचो मोग करता, देवाच्या मोगांत रावता, ताका मात्र न्ही, हजारो पिळग्या पर्यंत आपलो धीर मोग दाखयता आनी आपलो सल्लो सांबाळता. तसल्यांक सुमी सांबाळता, सलोन व्हरता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी देवाचो मोग कसो करचो? त्या देखून जुआंव सवांजेल अध्याय 14 वाक्य 20 आनी म्हणटा, म्हजो उपादेश घेवन तो पाळता, तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता, तसो म्हजो बाप मोग करतलो. त्या देखून म्हजो उपादेश घेवन ते पाळता, तो म्हजो मोग करता. आतां सोमयाचो मोग करचें म्हळ्यार सोमयाचे उपादेश वा देवाचे उपादेश आमच्या जिवितांत आमी पाळचे आनी त्या मारीफात त्या मोगांत आमी रावूंक प्रयत्न करचें. देवाचे ते उपादेश ताका दिवचो तो मान आमच्या जिवितांत आमी दिलो जाल्यार आमी देवाच्या मोगांत रावता म्हणटा. त्या देखून मुन्यो पुस्तक अध्याय 8 वाक्य 17 म्हणटा, जी म्हजो मोग करतात तांचो हांव मोग करता, जी म्हाका सोदतात तांकां हांव मेळटा. त्या देखून मोग करचें म्हळ्यार आमच्या जिवितांत देवाक पयलो जागो दिवचो, पयलो मान दिवचें. त्या देखून देव उपादेशा पैकी पयलो उपादेश म्हणटा, एका निजा देवाक मान दी. पयलो मान, पयलो जागो ताका आमच्या जिवितांत आनी ताच्या मोगांत आमी रावचें. त्या देखून तूं जुआंव सवांजेल अध्याय 15 वाक्य 10 म्हणटा, म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगान हांव आसा
तसे तुम्ही म्हजे उपादेश पाळशे जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्या. त्या देखून सुमयान दिल्ले वा देवान दिल्ले उपादेश आमी पाळटाना देवाच्या मोगांत आमी रावता, देवाचो मोग आमी अनुभव करता, त्या मोगाक आमी ह्या संवसारांत साक्ष आमी दिता. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, परत एक घडीभर दोळे आमी धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. आमकांत आमी विचारया, देवाचो मोग हांव करतां गे. देवाचो मोग हांव करतां तें तोंडान म्हणूंक सुलभ, म्हूण म्हज्या दिसपते जिवितांत देवाचो मोग करतां तें हांव जियोवन दाखयतां गे. देवाचे ते उपादेश म्हज्या जिवितांत पाळन हांव आसां गे. सगळ्या तुज्या काळजांत, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. पयलो जागो, पयलो मान त्या देवाक हांव दितां गे. एका निजा देवाक मान दी. देवाचें नांव व्यर्थ काडनाका. आई तरसोन तूं बगेवनपणी सांबाळ. देवाक दिवचो वेळ, देवाचें तें नांव पवित्र नांव. म्हजे जिविता मारिपाक त्या नांवाक हांव साक्ष दिवन आसां गे. त्या एका निजा देवाक म्हजें जिवीत समर्पण केलां. पयलो जागो, पयलो मान ताका दिला हांवें. तवळ हांव देवाचो मोग करतां. असलो मोग करूंक आज आमकां हर एकल्याक तो जेजू, तो सोमी आपोवन दिता. त्या देखून सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या सक्तेन, सगळ्या आत्म्यान देवाचो मोग करचो. पयलो मान, पयलो जागो ताका. जिविताचें सर्वस्व तो. म्हज्या जिवितांत तो जागो ताका हांवें दिला. ताचें नांव हांवें पवित्र केलां गे. ताका दिवचो तो वेळ. आयतारसून बगेवनपणी सांबाळ. ताच्या मोगाचें तें साक्रिफीस, ताच्या मोगाचें तें बलिदान, त्या कुडी रक्ताचें बलिदान, त्या रक्तांत वांटेली जावचें बलिदान, ताका हांवें वेळ दिला. म्हज्या जिविताचें केंद्र जावं येवकरिस्त हांवें घेतलां. आज आमच्या आत्म्याची जर्ती आमी करया मोगाच्या न्हू. देवाचो मोग हांव करतां तोंडान म्हणूंक सुलभ. म्हज्या जिवितान त्या मोगाक हांव साक्ष जालां गे. मस्तवडी आमी म्हणटा हांव देवाचो मोग करतां, देवा कडेन हांव मागतां. म्हज्या जिवितान म्हाका बरेंपण जावना, बरेंपण मेळोना. कित्याक मेळोना? देवाचो मोग खरेपणी हांवें केला. ताचे उपादेश म्हज्या जिवितान हांवें पाळल्यात. हें हांवें आनी तुवें आज विचारूंक जाय. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सोमया मुखार आमी बसून आसा. सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान, सगळ्या सक्तेन, सगळ्या आत्म्यान, म्हणजे सर्वस्व रितीन पयलो मान ताका, पयलो जागो ताका, म्हजें जिवीत, म्हजो वेळ ताका, आनी त्या मारिपात ताचो मोग म्हज्या जिवितान. त्या देखून तो द्वितीय पुस्तक स्पश्ट करता, सर्वेस्पर एकलो मात्र आमचो देव, एकलो मात्र आमचो देव, तो विश्वासी देव. तर आमी कृपा मागया त्या देवाचो मोग करूंक, त्या देवाच्या मोगांत रावूंक, त्या देवाच्या मोगाचो अनुभव सोडूंक आमी कृपा एक घडीभर त्या सोमया कडेन आमी मागया. मोगाच्यान खरेपणी आमी मागया. आमचें समर्पण ह्या घडये त्या सोमयाक आमी करया. आमचें उणेपण, हसगतपण आमी वळखून घेवया त्या मोगा मुखार. तो मोग संपूर्ण तरान करूंक
कृपा आमी मागया आनी त्या सोमयाक सांगया तुजो मोग करता सोमया, तुजो मोग करता सोमया. म्हज्या जिवितांत तुका जागो पयलो मान दिता सोमया. तूं म्हजें सर्वस्व, तूं ना म्हाका जिवीत ना सोमया, तूं ना हांवें वाचूंक साध्य ना सोमया, तूं ना म्हज्या जिवितांत बरेंपण साध्य ना सोमया. त्या देखून तुजो मोग करता सोमया. सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या सक्तीन, सगळ्या म्हज्या आत्म्यान आनी मनान तुजो मोग करता सोमया. सोमयाक आमी बास दिवया आनी सोमयाक मोग करता म्हूण सांगून हें गीत आमी गावया. तुजो मोग करता सोमया. तुजो मोग करता सोमया, तुका अर्घा दिता दुनिया. तुजो मोग करता सोमया, तुका अर्घा दिता दुनिया. तुजो मोग करता, तुका अर्घा दिता, म्हजो सोमी मन मानून घेता. तुजो मोग करता, तुका अर्घा दिता, म्हजो सोमी मन मानून घेता. म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा. म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. आराधन हांव करता सोमया, सर पडून वंदिता दुनिया. आराधन हांव करता सोमया, सर पडून वंदिता दुनिया. आराधन हांव करता, सर पडून वंदिता, म्हजो सोमी पण मानून घेता. आराधन हांव करता, सर पडून वंदिता, म्हजो सोमी पण मानून घेता. म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा. म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. मुगाल भवन आनी भयणीनो, दुसरो वांटो तुजो करताय तशें तुज्या पेल्याचो मोग कर. तुजो करताय तशें तुज्या पेल्याचो मोग कर. देवान आमकां रचतना
हर एकल्या की ताच्या सारक्याची स्वरूप पाहिजे कर असल्या आमी हर एकली देवाची प्रतिरुपां देवाचे सारके आणि देवाचे रूप आमचे थंय आसा आमी देवाचे सारके देवाचे रूप जर तर हांव देवाचे सारके देवाचे रूप जाल्यार म्हजो भाव म्हजी भयणी देवाचे सारके देवाचे रूप कोणसोय धर्म जावं दी खंयचीय जात जावं दी खंयचीय कुडी जावं बरो आमी हर एकली ह्या संवसारांतली देवाची रुपां देवाच्या सारक्याची देवाची प्रतिरुपां आमी त्या देखून जसो तुजो करताय तुजे विशयान चिंताय तुजे विशयान उलयताय तुजे विशयान मानान लेखताय तशें तुज्या पेल्याचो भाव भयणीचो मोग कर तांचे विशयान बरें चिंतचें बरें उलोवचें आनी तांच्या गरजांक पावचें तांकां तांचे थंय चलची रीत आमची कशी हें व्हरून पळोवंक हो उपादेश आमकां आपोवन दिता मुखार भवन आनी भयणीनो थोड्या दिसां आदीं आमच्या भारत देशाच्या उत्तर प्रदेशांत तें घडिल्लें तें घडीत त्या हळ्ळेंत घडिल्लें तें घडीत आमकां आमी जाणा आसा सगळ्या आमच्या देशांत त्या विरोध प्रतिभटनां चल्लें त्या एका चलयेचेर अत्याचार करून त्या चलयेक चलयल्ले रीत जिवेशी मारले रीत तितलें मात्र न्ही हें क्रूर व्यक्तींनी केल्लें तर ताच्या उपरांत आमच्या अधिकाऱ्यांनी जबाबदारी असलेल्या त्या मनशांनी चल्ली ती रीत त्या जिवाक गौरव दिनासतना त्या कुटुंबाच्या जिवाक गौरव दिनासतना ती चल्लेली रीत थंयसर तें मोडें वा तें मोर्न रातच्या राती उलपायल्ले आनी त्या चलयेचेर अत्याचार जावना आनी त्या कोणें केला तांकां दिल्ली सांगात वा तांकां दिल्लो तो एका लेखान तांकां दिल्लो तो प्रोत्साहन म्हणयत ती केल्ली मनशाची हक्कां मनशा जिवाक गौरव नासतना चल्लेली ती रीत मोगा भवन आनी भयणीनो हें पळयतना नीज जावन आमी एकामेकाचो मोग करता एकामेका विशयांत बरें चिंता बरें उलयता एकामेका बरें करता आज आमकां आमच्या अधिकारार आसलेले प्रत्येक जावन मनशाची हक्कां उखलून दवरचे हक्क आसचे ते संस्थे विविध संस्थे आज तांणी चलची ती रीत दिवची ते तीर्प आज हें पुरो पळयतना मनशा जिवाक आयच्या ह्या संवसारांत आमच्या ह्या समाजांत आमच्या कुटुंबांनी गौरव आसा गी मोल आसा गी ह्या विशयान आमी चिंतचें गरजेचें मोगाचें न्हू त्या देखून जाकोबाचें पत्र अध्याय 2 वाक्य 8 ते 9 म्हणटा पवित्र पुस्तकाक सरी जावन तू जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर म्हूण दिल्लो तो श्रेष्ठ कायदो तुमी पाळटा जाल्यार तुमी बरी तो कायदो तुमी पाळटा जाल्यार तुमी बरी पूण मनशा मदें थर करशा जाल्यार तुमी पाताक आदारतात मनशा मदें तुमी थर करतात जाल्यार वो त्या कुडीचो ह्या जातीचो तो उंचलो सकयलो तो शिकपी आशिकपी मनशा मदें तुमी थर करून मनशाक दिवचो त्या जिवाक दिवचो गौरव तुमी दिनात जाल्यार कित्याक हांवें सांगलें आमी हर एकली देवाची प्रतिरुपां देवाच्या सारक्याची स्वरुपां जर तर त्या जिवाक दिवचो तो मान दिना त्या जिवा मदें मनशा मदें आमी थर करता जाल्यार पवित्र पुस्तक म्हणटा तुमी पाताक आदारतात जावं आमच्या घरांत आमच्या पाक्या भितर एकल्यान आनी एकल्याक चलोवची ती रीत कशी आसा हें आमी पळोवचें त्या देखून सांबावलो रोमाकारां बरोवन अध्याय 12 वाक्य 10 म्हणटा एकामेका क्रिस्ती बावंडा भाशेन माई पासान चला पेल्याक मान मर्याद दिवच्यांत एका प्रास एकलो पयलो जाया एकामेकाक पेल्याक मान मर्याद दिवच्यांत एका प्रास एकलो पयलो जाया आनी एका जिवाक गौरव दिवच्यांत तुमी पयलो जाया उंचलो जाया म्हणलें सांबावलो आमकां थंयसर आपोवणें दिता मुखार भवन आनी भयणीनो परत एक घडी आमचे दोळे धांपिया आमचे दोनी हात आमच्या मुखार आमी उदारे दवरया आमची जिवीत नश्वर मोगाचें न्हू आज आसा फाल्यां आसांगी आमी नेनाव आज आमच्या समाजांत मनजातीक मान गौरव आसा आमच्या राष्ट्राची काणुनां
मनशातीक पक्षींक वा सुकण्यांक मान गौरव आसा, पूण मनशा जिवाक तें मोल, मनशा जिवाक गौरव. तो मुजो भाव, ती म्हजी भयण. आज लेखचें तें आसा गी. सुमी म्हणटा जसो तुजो करताय, तुज्या पेल्याचो मोग कर. म्हाका कोणी वायट करनाचो, म्हाका कोणी अन्याय करनाचो, म्हज्या विशयान कोणी खबरो करनाचो, म्हज्या विशयान कोणी पाड उलोवनाचो, म्हज्या विशयान बरें बरें बरें. पूण हांवें आनी एकल्या विशयान चलची ती रीत कशी आहा. म्हज्या जिवाक मान गौरव मोग पुरो मेळाचे, आनी एका जिवाक हांवें दिवचो मान. त्या देखून सांजाको म्हणटा मनशा म्हजें थर करनाका, तुका उंचलो आनी एकलो कीड. तुज्या विशयान कांय उलोवं नजो आनी एकल्या विशयान कितेंय उलयत. तुका कितेंय करूं नजो आनी एकल्या कितेंय करयत. हें भायर न्ही, आमच्या घरा भितर, आमच्या सपाक्या भितर, दादल्या स्त्रिये मदें, आवय बापाय भुरग्यां मदें चलोवन आसा. आज आमी भुरग्यांक आमच्या आवय बापायक चलोवचे रीत, तांकां दिवचो मान विविधताय आमी पळोवया. मोगाचें न्हू, त्या देखून हांवें सांगलें आज आमकांत विचारया, तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग करताय. कोणीच जावंक पुरो तो तुज्या पेल्याचो मोग करताय, वा तुका आनी म्हाका थर करची ती सवय आसा. आनी एका व्यक्तीक मान गौरवान लेखची ती संप्रदाय, ती सवय आमचे लागीं आसा. आज आमी विचारया आमकां मोगाचें न्हू. मदर तेरेसाच्या त्या आश्रमान बरयलीं उतरां, त्या कुसल्या कुडीच्या त्या कुसल्या कुडीच्या नितळकरच्या त्या मेजा वयर बरयलीं ती उतरां. ही क्रिस्ताची कूड, ही क्रिस्ताची कूड, हर एक कूड क्रिस्ताची कूड. कित्याक आमच्या पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंता मारपाक क्रिस्ताक आमी नेसल्या. त्या देखून सांग पावल म्हणटा हांव न्हय बगर क्रिस्त म्हजे तेंची येता, हांव न्हय बगर क्रिस्त म्हजे तेंची येता. ही क्रिस्ताची कूड म्हज्या कुडीक आनी एकल्याच्या जिवाक हांव कसो गौरव दिता. आज आमी तें व्हरून पळोवया मोगाचें न्हू. सोमया कडेन आमी कृपा मागया. त्या देखून आमचें काळीज जेजूच्या काळजा सारकें खालतें बोळें करच्या खातीर आमी मागया. त्या जेजूच्या काळजांत हर एकल्याक जागो आसलो. ताणें कोणायकी तर्क केलो ना, ताचो मोग तसलो जावन नासलो. ताचें काळीज मोगान भरलें, मोगान पेटलें, आनी त्या देखून तो रडलो, सुरसुरलो. तसो मोग तसलो. तर आमचीं काळजां जेजूच्या काळजा सारकीं सोमयाच्या मोगान भरच्या खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. आमी मागया, खरेपणी आमी मागया. जर ह्या काळजांत राग, मोसोर, फरीकपण, जिद्द बरोवन आसा जाल्यार आज आमी नितळ जायजे, आज आमी गूण जायजे. त्या देखून आमचे भितर गूण जावचें गरजेचें. वी नीड टू बी हील्ड आनी वी नीड टू हील अदर्स. आमी गूण जायजे, हेरांकी आमी गूण करचे. आनी ही काळजां राग, मोसोर, क्रोध, फरीकपण हें पयस करून सोमयाच्या मोगान आमी बरोवंक जाय. तोवळ मात्र सोमयाचो मोग करूंक, एकामेकाचो मोग करूंक आमी शकतले. तर मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, आतां आमी हिलींग सेशनाक आमी वेता. आमचो भाव आनी भयण हें सेशन आतां चलोवन व्हरतना विशेश तरान आमचें तें आसलें तें अवगूण, उणेपण, राग, मोसोर, जिद्द, फरीकपण हें सगळें सोमयाच्या पांयताळ आमी समर्पण करया. सोमयान आमकां आपुडच्याक, सोमयान आमकां गूण करच्याक, विशेश सकत सोमयाची आज ह्या घडये आमच्या कुडींत ती प्रवेश जावच्या खातीर, ती वालच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाचें न्हू. विशेश तरान आमचें समर्पण आमी करया.
आमच्या कुटुंबाचे समर्पण आमी करया. सुमयान आमकां आपोवच्याक, सुमयेची सकत ह्या घडी आमकां वालच्या खातीर आमी विशेश तरान आमी मागया मोगाचे न्हू. आमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपाक आयली थोडीं तेच सावां हांव मुखार दवरतां. ह्या हिलिंग सेशना वेळार प्रत्येक जावन तांचे खातीर आमी मागचें जावन आसा. एका भयणीन पिडा गूण जावं सोलोंक कस जातात त्या खातीर बरेंपण मेळच्या खातीर, नव्या तांच्या शॉपांत बरें बिझनेस जावच्या खातीर, तांच्या कुटुंबांतल्या प्रितामाक एक काम मेळच्या खातीर, बैल्या गांवांत कामार आसात तांच्या कामाची भद्रती मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां. ह्या तेस्तामां खातीर आमी विशेश तरान मागया. समेची कृपा सकत तांकां वालच्या खातीर. आनी एका भावान ब्लड कॅन्सर आसा, ट्रिटमेंट तो कान घेवन आसा, पूण कोवीड पॉझिटिव्ह जाला. ऑक्सिजन लेवल ताच्या कुडींतलें सटच्या खातीर आनी बरी भलायकी ताका मेळच्या खातीर, ह्या पिडेंतलें गूण जावच्या खातीर मागोवंक विचारलां. ताचे खातीर आमी मागया. आनी एका व्यक्तीन ताच्या आवय खातीर विशेश तरान मागोवंक विचारलां. त्या व्यक्तीच्या आवय खातीर आमी मागया. आनी एक धर्मीक भयणीन कोवीड पिडेक वळख जाल्ल्या खातीर मागोवंक विचारलां. आमची मागणी त्या धर्मीक भयणी खातीर आमी उबारया. आनी एक भाव पयशिल्ल्या मोडीगेर येतावन ताचे भयण आग्नीस आर्टाच्या पिडे वरवीं एका म्हयन्यांतावन आस्पत्रेंत आसा. तिचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावं आनी बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां. ह्या सर्त्या सवां खातीर ह्या हिलिंग सेशना वेळार आमी मागया. तर आतां आमी विशेश तरान सुमयेची सकत कृपा वालच्या खातीर आमी मागया. ह्या घडये सुमयान आमकां आपोवच्याक ह्या वेळा आमी मागया. आमचो भाव आजी आनी आमची भयण वायलेट हें सेशन हिलिंग सेशन आतां चलोवन व्हरतात. तांचे संगी आमी मेळया. विशेष कृपा विशेष सकत सुमयाची ह्या घडये वालच्या खातीर आमी मागया. सकड आमी दिंबयेर पडया मोगाचे न्हू. सकड आमी दिंबयेर पडया. आमची खालसां मनां ही भाव भयणी मागता आसतना आमी उक्ती करया. आमचे खातीर आमची काळजां देवाच्या मोगान पेल्याच्या मोगान भरच्या सुमयेच्या काळजा सारकी खालती बळी जावच्या खातीर आनी ह्या सगळ्या कुडीन म्हज्या कुडी हेरांच्या कुडी गौरव दिवच्या खातीर म्हजें थंय आसलें तें वायट सकत उणेपण सगळें गूण जावच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू. आमचें समर्पण आमी कर मागया. कोणें आमचे लागीं मागोवंक विचारलीं तेच जावं आसलीं तांचे खातीर ह्या सेशना वेळार आमी विशेश तरान मागया. सर्गींच्या बापा समर्पिता व्हॉट्सअप मुखांतर आमचे लागीं मागणे विसरलेल्या हर एकल्या तशेंच हांगासर असलेल्या हर एका भावा भयणीक तुझ्या पवित्र रक्तान आपणलो परिशुद्ध कर आणि तुझी पवित्र सकत हर एकल्याच्या कुडींत हर एकल्याच्या शिरांनी वळोवन हर एकल्या थंय पिडा गुण करची तुझी पवित्र हिलिंग सकत आतां वळोवन येऊ दे. हर एकल्याक तू आपड सोम्या सोम्या तू आशीर्वाद सुसो देव. सोम्या तू जावन आसाय आशीर्वाद दिवचो देव. सोम्या तू जावन आसाय पातक्याचो मोग करचो आनी पाताक मात्र कांटाळचो. सोम्या ह्या घडये तुझ्या पांया मळी हर एकल्याक आपड समर्पण करण तू आपड म्हण मागता. हालेलुया हालेलुया हाला मामा माशना हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्या तुझ्या पवित्र रक्तान आपड सोम्या सोम्या तुझ्या पवित्र घाशाने सोम्या सोम्या तुझ्या पवित्र हालेलुया 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 हालेलुया. Jesus Jesus Jesus. Precious Lord, we come before you. We surrender our body to you, O Lord. We specifically surrender our mind, every wicked thought, every wicked intention, everywhere where the mind is stressed, where the mind is worried. We seek for a divine healing of the mind. Lord, we pray for the heart. Lord Jesus. Lord, especially I surrender the heart where there are emotions of anger,
emotions Jesus. of hatred, Touch, Lord. inner wounds, Heal. unforgiveness, Hallelujah. unconfessing. Pour out your spirit, We Jesus. surrender it Pour to out you, your Lord. spirit, Jesus. Lord, we Jesus. surrender Jesus, our pour out your spirit. body, तुझ्या पवित्र रक्तान पवित्र रक्तान नितळ कर सोम्या which is तुझ्या पवित्र रक्तान तू नितळ कर सोम्या Jesus, Jesus, pour out your spirit, Lord. Jesus, pour out your spirit. Touch, Lord. Touch, Lord. Touch, Lord. Touch, Lord. Anoint Jesus. Anoint Jesus. Anoint Jesus. Anoint Jesus. Anoint Jesus. Touch, Lord. Touch, Lord. Jesus. Jesus. Right now as we Jesus. pray, by your Jesus. powerful Pour out anointing, your spirit, Jesus. everybody, Pour out your precious blood, Jesus. Heal, heal, Jesus. तुझ्या पवित्र रक्ताने सोम्या तुझ्या पवित्र घशाने Jesus, 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 surrender the doctors, Jesus. every medication that they bring, every medicine that they give, let it be out of your love. Right now we cover everybody who is taking medication, everybody who is hospitalized, everybody who is having a sickness, doesn't have money, everybody who is neglected, feeling of being neglected, we surrender it to you. Right now let it be healed by the mighty blood and the name of Jesus. Lord, we surrender every area, inner wounds, Lord, inner wounds of From your hurt, mighty power, cast out. everywhere in Cast our out, lives Jesus. which is causing a disease due to Jesus. inner wounds, we surrender it to you, O Lord. Jesus. We pray that your Jesus. blood covers Touch, Lord. and your love Apostol sets us free. Apostol Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus, Jesus, touch Lord, touch Lord, Jesus. हर एका भाऊ बहिणी का पोसुम्या या भाऊ बहिणी हा पोसुम्या अंगस्तर प्रत्येक जण तुझ्या समकर सरपडलेल्या हर एका भाऊ बहिणी का पोसुम्या तुझ्या कुटुंबा का पोसुम्या तुझ्या कुटुंबा का पोसुम्या आज मी तुझ्या मुखा समर्पण केल्या हर एका भाऊ बहिणी का पोसुम्या तुझे तेसवा तुझ्या मुखा दवरल्या तुझ्या गरजांक भाऊ सोम्या तुझ्या कष्टा दुखीन भाऊ सोम्या तुझ्या पवित्र रक्तांना नाही सोम्या तुझ्या पवित्र रक्तांना गुण कर सोम्या तुझ्या पवित्र रक्तांच्या सनाई सोम्या अभिषेक सोम्या अभिषेक सोम्या अभिषेक सोम्या हर एक आमच्या कुटुंबाका पोर सोम्या हर एका कुटुंबाका पोर सोम्या या आराधनान बघिता झाल्या हर एका भाऊ बहिणी आपोर सोम्या त्यांचे तेसवा आपोर सोम्या त्यांचे तेसवा आपोर सोम्या ताका पवित्र कर सोम्या त्यांनी मागले दी सोम्या त्याच्या कष्टा दुकान भाऊ सोम्या आपोर सोम्या जीसस टच लॉर्ड हील लॉर्ड मुघाल भवन आणि बहिणीनो आमच्या इथे सवा सुमियाच्या पावन मी समर्पण करूया या घडये सुमी जेसू आमका हर एकल्याके आपोद नसा आमका हर एकल्याके आपोद नसा आमका हर एकल्याके गुण करनासा सुमियाची सकत या घडये वाळून असा मगाच्या बाबा आणि बहिणी तुमकांत समर्पण करा संपूर्ण तरान समर्पण करा संपूर्ण तरान सुमियाच्या पावन समर्पण करा तुमचो राग द्वेष क्रोध मोसर किती उणे पण असा सगळे सुमियाच्या पावन मी समर्पण करूया मगाच्या समर्पण करा सुमिया या सुमिया असाध्य म्हणले गंजेना या सुमिया असाध्य म्हणले गंजेना सुमियाची सकत हा गणित आमचं सुमी बळिष्ठ मगाच्यानो समर्पण करा तुमच्या कुटुंब सुमियाच्या पायंतळा समर्पण करा तुमचे कष्ट दुःख बेजाराय सगळे सुमियाच्या पायंतळा समर्पण करा पिडा शिडा समर्पण करा सुमी आपडता सुमी गुण करता सुमी गुण करता सुमी गुण करता सुमी आपड नसा समर्पण करा मगाच्यानो समर्पण करा सगळ तुमचे त्या सवा मागणी परगवांत सलामच्या भावंडांक सुमियाच्या पायंतळा मी समर्पण करूया त्याच्या कामाची भद्रते सुमी देऊच्या समर्पण करूया आमच्या सरकारी अधिकाऱ्याचे सुमियाच्या पायंतळा मी समर्पण करूया लोकांची सेवा करत्याक समर्पण करूया या दिसांनी पावसावरवी आवरावरवी जैतो लोक कष्ट नसा गरदर वगडावून कान गेला आमची भाऊ बहिणी कष्टान जाता सुमी तांकां पावंदी तांचे कष्ट नीव रावन दी तांकां जेवण खाण सुमी लाभोवन दी बऱ्या मनाच्या मनुष्य मारी तांकां पावोवन दी सुमियाची
सकत सगळ्यांच्या जिवितान वाळून दी सोमेची कृपा वाळून दी पवित्र आत्म्या मारी पा सोमेची सकत वालच्या गती आम्ही मागया मगाचन आमचे दोन्ही हात आम्ही वैर करूया पवित्र आत्म्याक उब आम्ही उलो मारिया पावन आत्माने इळीद बारा बेग बारा आम्ही समर्पण करूया हर एकल्याचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या जिविताचेर आमच्या भुरग्या बाळांचेर आमच्या युवासानांचेर आमच्या प्रायवंताचेर हर एकल्याचेर पवित्र आत्म्यान देवन ये आमकां अभिषेक कर सुमिया तुझ्या पवित्र आत्म्याक वोत आमकां आपोड सुमिया तुझ्या पवित्र रक्तान आमकां नेनाय म्हण आमच्या सुमियाक आमी उलो मारया ताची पवित्र आत्म्याची सकत वालचे खातीर मोगाचनो ह्या घडी आमी मागया मोगाचनो आमचे दोन्ही हात आमी त्या सुमियातय ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आमी उबारून धरया सुमयेची सकत ह्या घडी आमी वालचे खातीर आमी कोणापूर आमच्या मोतींत काळजांत आमी उडासा करता आमचे तांचे नांव उच्चारून आमी हांगासर आमी उडासा करता तांचे हर एकल्याचे सुमयेचे सकत वालचे खातीर तांकां सुमयान ताका आपोवच्या गुण करच्या खातीर आमी मागया मोगाचनो कोणाक आमी मागता सांगला कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा तांचे खातीर हर एकल्या खातीर प्रत्येक जावन आस्पत्र्यांत आसच्या त्या पिडेस्ता भाव भयणी सुमयेची कृपा सकत वालच्या खातीर पवित्र आत्म्याची सकत कृपा ह्या घडी वालच्या खातीर आमी मागया मोगाचनो मागया तांकां आमी समर्पण करून आमी मागया प्रिया भावनात्मने touch Lord pour out your spirit Jesus anoint Jesus सुमिया आपोर तुझ्या पायांतळा समर्पण केल्या हर एका भाव भयणीक आपोर सुमिया आज तांचो वेळ त्याग कर या आराधनान भागीदार जाल्ल्या भाव भयणीक आपोर सुमिया तुझ्या मुखार हांगासर सरपटल्या हर एकल्याक आपोर सुमिया आपोर सुमिया touch Lord Jesus from your mighty power heal Lord may your mighty power flow Jesus your power flow Jesus touch Lord Jesus pour out your spirit Jesus pour out your spirit Lord anoint Lord Jesus pour out your spirit Lord 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 Jesus anoint Jesus pour out your spirit Lord pour out your spirit Lord pour out your spirit द्वंद्व भरून आसा कंचे मॅट काडचे म्हणले कडना म्हणल्या परिस्थितीत आसच्या व्यक्तीक स्वामींचे जो आयुष्याचा विशेष तरान ब्लेस करता आणि ताका दैविक सत्तेचे अभिषेक पण फावो करता शालम दिरिश कोलाई ला 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 शबक आले ला 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 पुरा शरारारा उलवण्यात परिशुद्ध पण दौरूंक हर एकल्याक उलो दिता आमची जीभ जावन आसा एक बळदी खातीर आणि ती जीभ सदांच परिशुद्धपणान भरलेली जावन दवरूंक स्वामी जेजू आमा समयस्तांक उलो दिता शबकाले मायताला अचकुराने रिडारा आबा शुभा बाबा बाबा निनोना सलाला लिनुलेला शबकाले तुदाना सलाला पुरा शबक हालेलुया तुरश कलाई हालेलुया पुरा वरा 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 अभिषेक होली वरा 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 तुम्ही आशया पवित्र आत्म्याच्या देण्या फळा आत्म्याच्या सत्तेन वर्षात जाल्यार म्हजो पाटलाव करूंक तुमकां चड सलीस जातले शबक तुले मायशिला आरे तुदारा समजून काण घेवन उलया बरें वा वायट समजून काण घेवन मॅट काडा दैविक आत्म्याची सकत हर एकल्यांचेर देवने आणि आशीर्वादित व्यक्ती जावन मारपाट जावन पवित्र आत्मा गाईड करूं म्हण मागता आमीन Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचनो सुमयाचे आशीर्वाद सोडून आम्ही गवयां गीत या देवडा साक्रामेंताक आणि सुमयाचे आशीर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर मोगाचेर हर एकल्याचेर ह्या घडी आमी मागून घेवया देवडा साक्रामेंता सोस्तांगामान करूया पूर्वी
पाबोतला नव्यो रिती आधर्या सलवण वेच्या अस्कुत विश्या बावटाचे मोर्तिव्या जसे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा सोसता सोसता एकाच ताळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावडता आमेन. प्रार्थुया ये देवाविची सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्टा सोगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडणीचो बल सदांच आमचेर आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावो घाल. या भोव पवित्र सक्रामेंतान आसच्या उंड्या रुपार आसच्या जेजू सदांच तुवें दाखयलेल्या उजवाडांतलो वायट सांडूंक आनी बरेपणाचो पाटलाव करूंक आमकां शिकय. तूं जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन.